धुळेर म्हापशा आयतारा जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात दुबावीत स्वप्नील चौगुलेक पुलिशेन बेळगांवच्यान अटक केल्या। ताजो टेम्पोय जप्त केलो। आयतारा फांतोडेर हो अपघात जाल्लो। हातूंत एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयिल्लें। काल सकाळी 6 वरांचेर आल्तो धुळेर हांगासर एक हिट अँड रनान मुबारक मतिया खान हो 20 वर्साचो भुरग्याचो फॅटल एक्सिडेंट जालो। मुबारक खान हो रावपी कुचेले हांगासर आनी 20 वर्साचो भुरगो आपल्या घरा कडल्यान सकाळी मार्केटान वचपा खातीर भायर सरिल्लो। धुळेरांतल्या होंडा शोरूमाच्या ऑपोजीट जेन्ना तो धुळेरांत पावलो, समोरच्यान एक टाटा गुड्स कॅरियर एक स्पीडीन आयली आनी ताच्या गाडयेक धक्को लागलो। ह्या धक्को हो इतलो नेटान आशिल्लो की मुबारक जो आसा तो आपल्या गाडये वयल्यान थंय उसळून एका गटरान एका नाल्यान पडलो आनी हो जो मेजरली इंजर्ड जालो। खरें म्हणपाक गेल्यार हांगासर जेन्ना ह्या गुड्स कॅरियराचो जेन्ना धक्को लागलो तेन्ना ही जी गाडी आशिल्ली ती त्या स्पॉटा वयल्यान फरार जाली। अशें कळून येयलें की म्हापशेचे जे पुलीस आसा ते ड्रायव्हराक सद्या आपल्या ताब्यात घेतिल्लो आसा आनी जी गाडी आसा हिट अँड रनान ती सद्या जप्त केल्ली आसा। म्हापशेच्या पुलिसांनी जो ड्रायव्हर आसा तशीच तेजी गाडी आतां म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ली आसा। म्हणटा टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स हांव